Pavartyano yeya San ullasan eya tumi eya belya shera Paleya zalmalya Boduvyancha raya eya namaskar karya eya namaskar karya eya namaskar karya daniya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो डिसेंबर 31 बाबा महिन्याच्या वर्साचो 11 दीस 2022 वर्स आसमता हे सगळे वर्स देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर व्हडा दोस कायेन देवाक अर्घा दिवचो दीस हो देखून 2022 देवान फावो केल्लें 2023 सगळे मेळटागी नांगी आमकां कोणाक कळीत ना 2022 फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्घा दिवया देवा समोग एका ना एका वाटेर एका रितीन आमी भोगला एक मनशातावन जावंक पुरो ह्या अनुभोगातावन जावंक पुरो आमी देवाक चड आनी चड जाणां जाल्ल्या त्या देखून देवाक अर्घा दिवया तरी पूण जायते पटी आमी चुकल्या त्या देवाच्या मोगांतच रावोंक आमी चुकल्या सलवल्या देवा लागीं बोक्साने मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडानुसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बागेवून सदांच संकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kaklud कर Somia kaklud कर Krista kaklud कर Krista kaklud कर Somia kaklud कर Somia kaklud कर महिमा देवा उंचर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वागंता सौम्याचे जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट कर
तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, जेन्ना तुजो पूत मनशा सैमान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आनी संपूर्णायेक पावली. तो एकलो सगळ्या मनशा कुळाचो सोडवणदार, तो एकलोच मनशांक तुजें दैवीक जिवीत दिता आनी ताचे वरवीं आम समेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांजुवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भुरग्यानो, शेवटीचो काळ हो. एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकलां आनी आतां जायते क्रिस्ता विरोधी उठल्यात. देखून हो शेवटीचो काळ म्हणून आमी समजून घेवयेत. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय, देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेंच ते रावते आसले. अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्हय म्हणून स्पश्ट जाला. पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यान देखून सर्व संगतीचे तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. तुमी सत नेणात देखून हांव तुमकां बरयतां म्हूण चिंती नाकात. तुमकां ही समजणी आसा आनी सतत तावन फोट केदींच उपजाना म्हणूनय तुमी जाणात. देखून हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासेनो सर्वेस्पराक सदगितां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखणा. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सर्ग सगळो आनंद उल्लासूं आख्खो संवसार. गरजो दर्यो सागोर आनी तांतलें सर्व. फोळ पिका सवें उल्लासूं भुंयबाटां. संतोषान हालो दोलो रुखा जडांनी भरली रानां वाना. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सगळी सृश्टी उल्लासूं येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितुमीची मुनसुबी करच्याक. सगळ्या संवसाराची सतान समेस्त जनांगाची नितीन तो जट्टी करतलो. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. Alleluia, 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 Alleluia. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक स्विकार करतल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
महिमा तुका येसून. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासोवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवासोवे असलो. सर्व वस्तू ताचे मरिफात रसन जाल्यो आणि रसलेली खंयचीच वस्त ताचे विने आयिल्ली ना. रसले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीव मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आठापूंक काळोखा निमतीन जालें ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस असलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपल्या मरिफात सुमेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशां साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय असलो. उजवाडा विशां साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. बगार देवा वरवीं शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सथान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. जुवावन ताचे रिशांत रुजवात दिवन परगटले. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्नान घेता. मनजाचे विशान हांवें सांगलें तो होस. ताचे परिपूर्णतेताव न्हू आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मयचे मरिफात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयलें. कोणेय देवाक केदींच पळयलो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, अकरेचो दीस म्हणलें आयच्या दिसा आज राती भितर 2022 संपता. एक वर्स काबार जाता, नवें वर्स प्रारंभ जाता आनी हो दीस देवान आमकां दिला म्हण येत त्या देवाक अर्घां दिवच्याक फाटलें सगळें वर्स ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अशें म्हणटा आसतना फाटले 12 म्हयने खुशेचें पाळणें जावन नातलें. जायती दूख आसली, जायते बेजाराई आसली, जिवितांत आसली घडीतां घडल्यान मोगाची मनशां अंतरल्यान जावंक पुरो. प्रारंभ करतनाच कोविडाच्या बेजारायनच आमी प्रारंभ केल्लें हें वर्स. विविध रितीची पिडा आमकां आयल्या जावंक पुरो. प्राकृतीक विकोपां घडल्यान जावंक पुरो. आनी एक्सिडेंट्स, दूख, थंय हांगा ऑपरेशन्स हें सगळें जालां. पूण ताच्या सांगाताय जायते बरें आमच्या जिवितांत घडलां. कुटुंबांत बरीं फंक्शनां जाल्यान जावंक पुरो, एका भुरग्याचें जल्म जालां जावंक पुरो, बरें काम या बरें इश्ट मेळ्ळ्यात, सैरी दैरी हें सगळें नवें सावी आमच्या जिवितांत घडलां. पूण बरें या वायट, सूख या संतोष या सगळ्यांत न्हू आमी देवा लागीं एकमेट लागीं सरसय आसलें. पूण जेजू म्हणटा हांव आसां तुजे सांगाता, सदांच आसा, राखून रावता तुजे खातीर. एक नवें वर्स तुका दिता, नवें जिवीत प्रारंभ करचे खातीर. त्या देखून पळया, वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, ताका रसूंक ना, तो पयलेंच आसलो. त्या शब्दांत हांव सगळें रसल्लें आनी तो शब्द हांगा मनीस जावन येता. तेंच क्रिसमस. तो मनीस जावन येता, आमचे संगीची येता. आमी शब्दा संगी पाटी एक जावच्या. कित्याक आम्हा सगळ्यांची डेस्टिनी म्हणटा ते थंय आसा. सर्गी ताच्या घरांत एक जावचें, सर्गी त्या आमकां बसयल्या कुडाचे वारेसदार आमी जावचें आनी ह्या दिशेन आमी जायतो वावर करूंक आसा. सदांच मागण्यांत आमी वेळ करसूंक आसा. जावंक पुरो आमच्या मेटांनी, आमच्या वावरांनी, आमच्या उलोवण्यांनी, आमच्या बिझनेसांत देवाची झळक, क्रिस्ताचो मोग आमी दिवंक आसा. तर मुखलें वर्स येवचें आसा, आज सगळो दीस आसा, कशें बऱ्या तरान जियेत हें चिंतूंक प्रयत्न करया. आनी अशें देवाचो शब्द मनीस जाल्लो आमचे थंय परिपूर्णतेक पावोवन दी म्हूण प्रत्येक रितीन मागया. आमेन.
पावार्थी सर मेळून संगी हाडया काणी मोगाची पलकाचे करया अर्पी सगळी चिणी आमची दुर्बळ कावणे रासानी दोन अंकवार मरे उस्क्यारी बडवे गायता ताचे भोवती वियोलानी विण्याद्वारी अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची. भाव भयणीनो, मुझे आणि तुमचे हे पवित्र मिसाचे बलिदान वर्साच्या अखेरेचे हे पवित्र बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाऊ म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाने मैमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या नावान सर्वस्पोर म्हणून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आणि शांती तुमच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या यजना वरवीं तुका महिमे वंदेवा फावो तो मान आमी दिसो कर आणि ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची आणि काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आणि मनीस नव्यान ताचे विंगेंत आयलो. तुझ्या ससनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असतकाय. अशें आमच्या विश्वासी सैमान फुंक्याक जडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजपांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन्सर्गीन तुका जय जय जय. सर्वेस्पराची नावे तुका जय जय. उन्सर्गीन तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हे रगत पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या वगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सौम्याचे Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही
अतिरिक्ता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचर इस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावमेणीची काकोत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजेसां तुजे परजळीन मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेळे देवाचे माये संगाती सांजे निश्कळ पोती आनी तुका भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मावेल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शस्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची याचना मनान धरून आमचो शब्द मनीस जाल्लो जेजू खरेंच आमच्या मदें हाजीर आसा म्हणलें पातयेवन सगळीं आमी सांगतात आनी शिकयल्लें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो सवनासा जेजू देवाची शेळी फाटल्या सगळ्या वर्सां आमचे संगी आसलो, आमकां राखलो, पोसलो, सांबाळलो, वाट दाखयलो हो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरी एकली सुभागी. सोम्या तुजे भितर रावचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù
मोच्या देवा जेसू मोच्या राया जेसू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा कैसर वसुहाव सदन करो उजवाड तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे उतर जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तरातरासो आधार दिवन तुझे परजेक सांभाळताय आणि चलयताय तर तुझे काकुळतेन आतांच्या आणि फुडल्या वायटांक आमकां वखत मेळोवन दी. हे परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्यांचो गरज तो आधार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान ससनाची देणी सोडूंक आमकां फुडें वचाचें कर. हे आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिनीचे नोवेन. ए भगिवंती देवाचे माई आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक चरण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्या पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुझ्या पुतान कुर्सारूम काढताना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारुतीनी म्हूण मानून घेतली. घरच्या आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माही कोण ना तुझे बरी बोळे माये कथनातले औंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेनेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ए बोव दयाळी औंकवारी मरी तुझ्या आश्रयाक धांवलो तुजो आधार मागलो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोण पुनीक मोग मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेनेन दैरखान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे औंकवारीचे औंकवारी म्हजे माई तुजे कडेन येता. पातकी आनी गंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माई म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पण तुझे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचे जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आम्हा पासत विनंती कर. कार्मेल सायबिनी मरिफात आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिवन सांगता म्हणया ए भगवंती मोरये कार्मेल रानये आमच्या आवय तूं जाप नासता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टांवरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करता. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता.
तुझ्या आणि तुझ्या हाती असलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवी आमेन. चडवंडार आमकां आसल माला, सगळ्या संसारार स्वाट फांकला. चडवंडार आमकां आसल माला, सगळ्या संसारार स्वाट फांकला. संतोषान बोगमार बेतलेम शेरा, तारोका जायला तुझ्या दारार. सर्गी सोराय मनशा बाळ जाला, मनशाक चडोवच्याक मनीस जाला. चडवंडार आमकां आसल माला, सगळ्या संसारार स्वाट फांकला. मोगाळ पुत्रा सोवे, अंकार मरी आशीर्वाद दिवांका. भाग्यवान कृसाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दसमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.